बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो ख्रिस्त ते मोगाळ भावान आनी बेणीनो, आज आम्ही भाग्यवंत हप्त्याच्या बुधवाराची लितुर्जी संभ्रमूंक आम्ही हांगासर सांगता मेळ्ळ्या. देवाचो सेवक आपले खालतेपण उक्त्यान पासाचे दृश्य इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आम्ही आयकता. म्हाका मारतेल्यांक म्हजी पाठ हांवें दाखयली, म्हजें कार्ड ओडतेल्यांक म्हजे फल दाखयले. भोव सोंप्या उतरांनी जेजूचो पाश्यांव आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता. आनी आयच्या सुवार्तेंत जुदासान आपल्या मेस्त्री जेजूक विक्रीत करचें घडीत आमी आयकता. मात्र न्ही, जुदासाचें व्यक्तित्व कसलें म्हणलें आमी समजून घेता. 30 नाण्यांनी जुदास जेजूक विक्रीत करता. 30 नाणी जावन आसलीं कनिश्टांतली कनिश्ट एका कामागारा दिवची ती कूल वा मजुरी. जुदासान जेजूक 30 नाण्यान विकून आपूण अति कनिश्ट म्हणून रुजवात करतना जेजू आपले महिमा परगट करता. जेजू ह्या संवसारा आयिल्लो आमची सोडवण करच्या खातीर आनी आपणाक खाली करतना देव ताका उंच उबारता. पूर्ण पयशांच्या आबलेसा वरवीं जुदास आपणाचें जिवीत नाश करता. तर मोगाच्या भावान आनी बेणीनो, भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसा. पास्काच्या फेस्ताक आमी तयारी करता आसतना जेजूचें खालतेपण आमच्या जिवितांत आमी जारी करूंक, तशेंच पयशांचो लेखा वर्तो हुस्को करिनासतना देवाचेर पातयेवंक जाय जाली कृपा आनी आदार ह्या मिसा वेळार आमी मागया. तशेंच मागया कोरोना पिडे वरवीं मरण पावल्या लोकां पासत, तशेंच वळवळच्या सोर लोकां पासत आमी मागया. सर्वेस्पर देव आमचे मागणे आयकून ताची दया आमकां दाखोवन ही पिडा आमचे थांव नाश करून दी. सरिल्ल्या भाव भयणींक सस्नोच विशय मागता आसतना पिडेंत वळवळच्या भाव भयणींक तशेंच तांची सेवा साकरी करच्यांक देव आदारेन कृपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसांत आमी मागया. ह्या मिसांत पावती परी वांटो घेवच्या खातीर आमी आमची पातकां उडास करया. देवा तावन बक्षाणे मागया. हांव फातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सुदान संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे खातीर कुर्सार मरून तुज्या पुतान सैतानाचे बोळ मोडले. तुज्या अगणित जणवायचे आनी मोगाचे हे येवजणे पासत आमी तुका दिन वाचता आनी ताच्या सांगाता एक दीस आमकांय पुन्हा जिवान कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. थकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतार सांगू. हांवें जाणा जावच्याक सरीसपुरा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवं हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे खाड व्हरतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केन्ना आनी थिंब्यो मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें आत्मानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घूट केला. हांवें लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा. तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत? आमी सांगाता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा? तो म्हजे मुखार रावूं. पळया, सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारयत? देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. तुजे पासत देवा ही निंदा हांव सोंसतां. तुजेच पासत ही लज हांव भोगतां. हांव जालां म्हज्या भाव भयणींक परकी, म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजे काळीज. तुका केन्तेलेचो खेबडायो म्हजेर पडत आसात. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. खेबडायांनी शिनला म्हजे काळीज, निवला म्हजे जिणयेचो संतोष. कोण तरी दया करीत गाय म्हूण अत्रेगून आसलो, कोणूच ना जालो. कोण तरी बुजवण दीत गाय म्हूण आशेव नासलो, कोणूच मेळना जालो. हांव भुकेलो आनी तांणी म्हज्या कानान घालो कोडू बोळ. हांव तानेलो आनी म्हज्या पिवनान घालो शिरको. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. कितां गावन
देवाचे नाव हांव वाकणतलो, अर्गस्तुती कर ताची महिमा वर्णितलो. हे पळेव दुबळी धाकटी संतोषतली, देव दर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या रुपान भरतली. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. खोड्यार असलेल्या आपल्याची तो बेपर्वा करिना. श्लोक. तुझे उदंड दयेन म्हाका तू आयक सर्वेस्परा, ह्या तुझ्या प्रसन्न काळात म्हाका कान दी. उद्गार. नमान तुका आमच्या राया, तू एकलोस आम्हा पत्क्यांची दया करताय. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजका सरसी गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा तावन ताका दर्ण दिवंक एक बरो संद्रप तो सोदतालो. पुग्नांतल्या उंड्याच्या परबेच्या पयल्या दिसा सीस जेजू सरसी येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हण तुजी खुशी? जेजून तांकां सांगलें, शहारा भितर फाल्याण्या मनशा सरसी वचा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला. हांव म्हज्या शिसा सांगता तुज्या घरा पास्काचें परवण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे सीस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जातास आपल्या 12 शिसा सांगता जेजू जेवणा बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान पाराधीन करतलो. सीस आकांतले आनी एकलोच हांव वे तो सोमिया अशें विचारी लागले. ताणें तांकां जाप दीन म्हळें, जाणें म्हजे सांगता पलगणांत हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशा पूत पवित्र पुस्तकी बरो नासा त्या प्रमाणे वेता तें करें. पूण ज्या कोणा मुखांत्र मनशा पूत पराधीन जाता ताका हाय काटा काटा. जल्मोंक सुनातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार गतान पराधीन करूंक वेतेल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तुंच तें सांगताय. देवाचे उतार हे. क्रिस्त मोगाळ भवनांनी बेणीनो, पयशांचो आबलेस आसलो मनीस अनेक व्यक्तीक पयशांनी मोलाक बांदता. पयशांनी एका मनशाक मोलाक बांदचें म्हळ्यार त्या व्यक्तीक हल्क करचें, मनशा बरी पळोवचें, एका वस्तू बरी उपाय करून ताका उडोवचें, निमाणें ताच्या जिवाक मोल बांदून जिवूच लागाड काडचें.
जुदासान जेजूक 30 नाण्यांनी ताच्या जिवाक मोल बांदचें म्हळ्यार जेजूचो जीव रिस्केर घालचें, ताका वस्तू बरी सोलोंक कबलात दिवची, ताका कुर्सार मारन निमाणें जिवीश मारचेंस जुदासाची आलोचना जावन आसली. जुदासान जेजूच्या जिवाक मोल बांदचें म्हळ्यार आनी ताका जिवीशी मारचेंस ताचो ध्येय आनी उद्देश. देखून जुदासान जेजूच्या जिवाक बांदलें मोल निमाणें रक्ताचो दुडू म्हूण परिवर्तन जाता. मनशाच्या जिवितांत पयशे वा दुडू रक्ताचो दुडू जावन परिवर्तन जावचें भोव व्हड आपायाचें आनी एक दुरांत म्हणयत. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आयच्या सुवार्तेंत जुदासान जेजूक विकृत करचें घटन आमी आयकलें आनी जुदासाचें व्यक्तित्व कितें म्हणलें आमी समजलें. जुदास जेजून विंचून काडिल्लो एक आपोस्तल. जुदास जेजू सांगाता रावलो, भोवलो, ताचे सांगाता जेवलो आनी जेजूची ताका वळख आसली. जेजून पातयेणेन ताका व्हड म्हत्वाची जबाबदारी दिल्ली आनी ती जबाबदारी जावन आसली पयशांची. पूण जुदासाचो मुख्य उद्देश ध्येय जावन आसलो पयशे करचे. इस मेन कन्सर्न वॉज मनी. पयशांची रूच लागलो जुदास वा पयशांच्या आबलेसा खातीर जेजूक म्हणजे मेस्त्रीक पाटी मुखार पळयनासतना तो विकृत करता. अशें जेजूक विकृत कर्ण निमाणें आपणाचो तो जीव तो नाश करता. म्हणजे जीव घात कर्ण तो आपणाक तो नाश करता. अशें जेजू कोंडलो पोंडू तो ताचोच पोंड कोंडून त्या पोंडांत पडटा. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, पयशांच्या आबल्याच्या खातीर दुसऱ्यांचो जीव काडून गेल्यार आमींत आमच्याच नाशाक कारण जाता वा आमींत आमचेंच जिवीत नाश करता म्हणून जुदासाच्या जिवितांत आमी समजता. तिमोथी बरयल्या पयलें पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 म्हणटा, लेका व्हरतो पयशांचो वा दुडवांचो मोग सर वायटाक कारण. उपदेश ग्रंथांत आमी वाचता, कोण पयशांचो लेखा व्हरतो हुस्को करता ताचे कडेन कितलेय पयशे आसल्यारय ताका तृप्ती ना. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसा. ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत जेजूचें जिवीत, कश्ट आनी मरण आमी लक्षिल्ल्यान नियाळता. कशें जुदासान जेजूक विकृत केलें गे. ह्या आधुनीक काळारी ह्या संवसारांत जुदास तसले मनीस आसात. आमच्या परिसरांत समाजीन तसले जीवन आसात. दुर्बळ चलयांक भुरग्यांक जुदासा बरी साबार जण मार्केटींत वा हॉटेलांत विकतात. साबार दुबळ्या भुरग्यांक अपहरण करून तांचे विविध अंग म्हणजे किडनी काडून विकून व्यापार करचें आमच्या समाजींत देशांत आमी पळयता. असल्या व्यक्तींक आमी असलें कृत्य आमी खंडन करूंक जाय. असल्या व्यक्तींचे कार्यक्रम जारी करूंक आमी सोडूंक नजो. कित्याक देवान आमकां सगळ्यांक ताच्या सारक्यान स्वरुपान रचला आसता आमी सगळ्यांनी मनशा जिवाक गौरव दिवचें, रक्षण दिवचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. लेखा व्हरतो पयशांचो हुस्को खंडिती मनशाच्या जिविताक कारण जाता. भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसा आनी पास्कांचें फेस्त आचरण करच्या संदर्भी आमी सोमेस्तांनी जेजू बरी खालतेपणान जिवन पयशांचो लेखा व्हरतो हुस्को करिनासतना पयशे सारक्यान जबाबदारीन करसूंक जाय जाल्यार कृपा आनी आदार ह्या मिसा वेळार मागया. आमेन.
म्हज्या भावान आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें जावं दिवन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या आदावाक सरेस्पर मानून घे. सरेस्परा, जेजूच्या कश्टा मरणाचो गुट सांबाळून आमी तुका भेटयत हांव ती देणी दायन मानून घे. ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो ताच्या कश्टा मरणाचो फळ आमच्या भक्तिवंत जिणेंत दिसान दीस वाडसें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवी दितेल्या मरणाची आनी वैभवी पुना जिवनपणाची भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती गडितां चडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूताचो दळबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाक काणटा सरगार. तांच्या वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस म्हणून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. त्याच परी जेवण जाताच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासो आनी सुमेस मनशा पासो तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Powarto so good forgotuja.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, जेराल्ड आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पडलेंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आमरी देवाची मागीर सांगती भगेन जुजेती सोपती भगेन धर्मतान सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वच काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशन अत्रेकले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांत सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. ही सावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणा आपेल्यान ती सुभागी. सम्या तुझे भितर म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हाजीर आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव सर वस्तुप्रा चड तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगोन धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे थावन केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा आमच्या विश्वासी बापा, आम्ही तुका समर्पिल्लें तें बलिदान तुझ्या पुताचें मरण परगट करता. ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां आमार जिवे दिताय म्हूण आमी भावार्थान सदमनता. तें महिमेवंत आमार जिवीत पुन्हा जिवनपणान आमकां मेळटलें म्हूण तीर भरवसो धरून ह्या दुखाच्या कोंडान आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या प्रमाणे धैर्यान चलोवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.